वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही डेली व्लॉग जो आसा पळय न्हू तो ना, जस्ट तुमच्या खातीर एक बारीकसो अपडेट म्हणा तुमी किंवा Q&A ना, Q&A असो न्ही, क्वेश्चन आन्सर असो ना, बारीकसो एक अपडेट जो आसा पळय न्हू तो. आनी म्हाका न्ही एक कमेंट आयिल्लो आसा त्याचोच एक रिप्लाय असो समजा तुमी. एक मिनिट हां. त्याचोच एक बारीकसो रिप्लाय जो आसा पळय तो समजा. एक्चुली कितें जालें ना, आयज हांवें दिसभर सकाळच्यान शूट केलें ना. आयज आसा सॅटर्डे, शेनवार आयज, आनी हांवें दिसभर जें आसा पळय तें शूट करूं ना सकाळच्यान काय अशेंच आयज म्हणल्यार आसूं अशें म्हणून म्हाजे कडेन हें आसा पेंडींग विडियोज आसा एक दोन, सो म्हटल्यार तेच विडियोज आसा पळय ते दिवया. आनी आयज सकाळच्यान गरमी बी भरपूर जाताली, सो आनी काय आयज अशें शूट करपाचें हें नाशिल्लें म्हणून करूं ना मन. तर जस्ट न्ही आतां टायम जो आसा पळय तो 4:30 जाल्या. जस्ट एक 10-15 मिनटां पयलीं न्ही असोच हांव मोबायल स्क्रोल करतालें, तितल्यान एक म्हाका कमेंट आयलो, नोटिफिकेशन आयलें मोबायलाचेर. सो कमेंट ओपन करून पळयलो. तर तो कमेंट जो आसा पळय न्हू तो हांवें वाचलो, रीड केलो. एक 5 मिनटां त्या कमेंटाचेर विचार केलो, रिप्लाय करूं ना कमेंटाक. सो 5 मिनटां विचार केलो आनी म्हटलें कसो रिप्लाय करूं. तेणें जें कितें म्हाका कमेंट केलो, तेणें जो एक म्हाका क्वेश्चन केलो त्या कमेंटान, सो ते क्वेश्चनाचें आन्सर म्हळ्यार हांवें चिंतलें ते क्वेश्चनाक कितें आतां रिप्लाय करूं म्हणून. आनी तुमकां सांगता म्हाज्या मायंडान इतले थॉट आयले त्या क्वेश्चनाक जाणा, इतले म्हळ्यार आतां म्हटलें इतलें सगळं म्हाजें जें मायंडान आसा तें कशें म्हणून रिप्लाय करूं, कितलें व्हडलें म्हणून हांव टायप करीत बसतलें. आनी जशें हांव टायप करता म्हाज्या मनान कितें आसा, म्हाज्या मायंडान जें कितें येयलां पळय तें हांव जितलें टायप करतलें पळय न्हू तो मनीस त्याच हितून घेतलो, हेची बी कांय गॅरंटी ना. मागीर अशें दिसपाक नाका न्ही की हांव नॅगेटीव हितून रिप्लाय केलो, म्हाका हर्ट जालें, वायट दिसलें अशें दिसपाक नाका. कित्याक की म्हाका हर्ट जालो ना, नॅगेटीव बी असो हांव रिप्लाय दिना. आनीक तेणें जो कितें क्वेश्चन केला आतां तो कसल्या इंटेंशनान केला खबर ना, इन अ पॉझिटीव वे ऑर इन अ नॅगेटीव वे, बट तेजो तो क्वेश्चन जो आसा पळय तो हांवें इन अ पॉझिटीव वे घेतलो. आनी म्हटलें चल हांव इन अ पॉझिटीव वेज सारके विडियो थ्रू रिप्लाय जो आसा पळय तो करया अशें म्हणून. ओके, तो क्वेश्चन जो कितें आसा पळय तो तुमकां हांव सांगता. एक सिंपल अशें सेंटेन्स, एक सिंपल अशी लायन, येदोच तो क्वेश्चन. ताणें म्हाका अशें म्हटलें कमेंटान की आनी तो जो कमेंट येयला पळय तो म्हाज्या रिसंट विडियोचे ना, बॅक विडियोज जे आसा पळय न्हू तेजेर आसा. आतां त्या विडियोन हांवें कितें शेअर केल्लें म्हाका एक्झॅक्ट कळना की तेच्या मायंडान हो क्वेश्चन कित्याक केलो, कित्याक की तो डेली व्लॉगाचो म्हळ्यार म्हाजो रुटीन जो आसा पळय न्हू तो, आय थिंक प्रेग्नन्सी टायमा वयलो विडियो तो म्हाजो. ओके, सो तेजो क्वेश्चन असो आसा की तुमी आतां यूट्यूबर्स जे आपले पर्सनल लायफ ऑनलायन शेअर करता पळय न्हू तेजेर तुमचें पर्सनल लायफ डिस्टर्ब जायना केन्ना. तेजो हो क्वेश्चन आशिल्लो की आमी जें कितें आतां रुटीन जावं आमी खंय येता वयता, आमी कितें घेता कितें ना, आमच्या लायफान कोण आसा, कशें कितें घडटा सगळें आमी शेअर करता. आतां डेली रुटीन जावं डेली व्लॉग्स दिता म्हणटकीर सगळें जें कितें आयच्या दिसा जाता, ज्या मेन थिंग्स आसा ते आमी तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके, सो तेज्या मायंडान असो क्वेश्चन येयलो की पर्सनल लायफ अशें उरना न्ही आमचें. मे बी ताका तशें दिसलें आसतलें. आतां तेजो कमेंट हांवें इन अ पॉझिटीव वे घेतला, होप करता ताणें क्वेश्चन बी पॉझिटीव वेन केलो आसतलो. सो आतां कितें रिप्लाय दिवं अशें म्हणून जेन्ना हांवें चिंतलें हय म्हणूं काय ना म्हणूं, पयलीं हांवें चिंतलें. सो मागीर म्हाज्याय मायंडान थॉट येयलो की अशें कित्याक विचारलें. आनी खरेंच अशें जाता की म्हणल्यार आमी आतां डेली सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करता, कितें खाता, कितें जेवता, खंय वयता, खंय येता, आमगेर कोण येयला, आमी कोणागेर गेलीं, कोणा लग्नाक गेलीं, कितें गेलीं, खंय कितें घेतलें, शॉपिंग हें तें सगळें इन डिटेल तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके, खरेंच अशें दिसता म्हळ्यार व्हिडियो तुमी जे आतां पळयता, तुमी म्हाजे फॅमिली मेंबर्स म्हळ्यार यूट्यूब फॅमिली न्ही तुमी म्हाजी, सो तुमी आतां म्हाजे व्हिडियोज पळयता, तुमकां खरेंच अशें दिसता की पर्सनल लायफ उरना अशें आमचें, सगळें आमी तुमच्या मुखार शेअर करता म्हणटकीर अशें आसता. अशें म्हणल्यार अशें जाता की खरेंच आमकां न्ही पर्सनल लायफ ना, जें कितें आसा तें आमचें सोशल मिडिया लायफ जें तुमकां सोशल हेजेर दिसता प्लॅटफॉर्माचेर तेंच आमचें लायफ अशें तुमकां पळयतल्यान खरेंच दिसता. पयलीं म्हळ्यार म्हाजो हो क्वेश्चन तुमकां की खरेंच अशें दिसता की आमकां न्ही पर्सनल लायफ ना, हें जें कितें सोशल लायफ तुमकां दिसता तेंच खरें. म्हाका अशें दिसलें की खरें अशें दिसता आसतलें काय म्हणून. कित्याक आतां बाकीचे यूट्यूबर्स जे कोण आसा आतां ते कशें हें करता म्हाका खबर ना, बट हांव म्हाजें सांगता, म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स, म्हाजी पर्सनल गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती हांव सांगता तुमकां. पळयात, पयलीं बीन हांवें अशें करून Q&A कितें केलां पळय न्हू तेन्ना हांवें तेन्ना बी सांगलें, आतां बी परत सांगता.
बाकीच्याचे सांगना म्हाजे सांगता जे कितें आनी जितले कितें दाखोवपाक जाय पळय व्हिडिओन तितलेंच दाखयता. अशें ना की आमी सोशल मिडियाचेर आसा म्हणटकीर आमचें जितलें लायफ आसा तें सगळें सोशल लायफ आसा, पर्सनल लायफ ना अशें कांयच ना. थोड्योशो गोश्टी आसा ज्यो पर्सनल आसा ज्यो आमी व्हिडिओन दाखयना. ओके, बिहायंड द कॅमेरा बीन आमचें एक लायफ आसा, आमची एक स्ट्रगल आसा, म्हळ्यार आमचे थोड्योशो पर्सनल गोश्टी आसा, पर्सनल थिंग्स आसा जे आमी ऑनलायन कॅमेराचेर शेअर करना. अशें म्हाका बीन दिसता की म्हाजेच न्ही, बाकीचे जे कोण अशें करून डेली व्लॉगिंग बी शेअर करता तेंच्या लायफान खंय ना खंय कितें ना कितें पर्सनल म्हणटा तें आसतलेंच आसतलें. कोणूच असो आसपाना म्हाका दिसता म्हणून सांगता, कोणूच असो आसपाना की जेणे सगळें आयज म्हणल्यार ऑनलायन दाखयलां अशें ना. जे कितें दाखोवपाक जाय, जितलें कितें दाखोवपाक जाय तितलें दाखयता. एक आतां युट्यूबर म्हणटकीर एक सर्टन लिमीट जे आसा पळय न्हू त्या आमी सेट केला. हांवें तर एक सर्टन लिमीट सेट केला, तितल्या लिमिटाक म्हणल्यार जें कितें आसा पळय तें दाखयता. जें कितें रुटीन आसा, म्हाजें रुटीन, हेजें रुटीन म्हणात किंवा घरान जी कितें कामां जातात जे दाखयलें, खंय गेली खंय येयली अशें कितें जें कितें आसता पळय, जें कितें दाखयता पळय न्हू, जेतून कांय असो पर्सनल लायफान इम्पॅक्ट पडना आमच्या, तितलेंच म्हणल्यार हांव तर दाखयता. आनी बिहायंड द कॅमेरा सुद्दां आमचें एक लायफ आसा जितून थोड्योशो गोश्टी आसा ज्यो तुमकां खबर आसपाक ना. ओके, सो अशें म्हणनाकात की हां चल हा हो यूट्यूबर, लायट आयली, सो हो यूट्यूबर म्हळ्यार हो डेली रुटीन करता, सो हेज्या लायफान कितें घडटा आमकां सगळें खबर आसा अशें म्हणनाकात. थोड्योशो गोश्टी आसतल्यो ज्यो तुमकां खबर ना आनी चड अश्यो गोश्टी आसतल्यो ज्यो तुमकां खबर आसतल्यो. म्हटल्यार कशें एक 75 to 80% थिंग्स जे आसा पळय ते तुमकां खबर आसा, 20 to 25% ज्यो गोश्टी आसा पळय ते तुमकां खबर आसपाना म्हाज्या लायफान तरी. ओके, सो तेणें तो क्वेश्चन केलो की खरेंच म्हणल्यार अशें करून तुमचें पर्सनल लायफ उरता काय ना का म्हणून. पळय, उरता ना उरता हें आमचे कडेन आसा. म्हळ्यार कशें खबर आसा आमी कितले म्हणल्यार गोश्टी दवरिता आमच्या पर्यंत, तितले म्हणल्यार तें आमचे कडेन आसा न्ही. आतां कितें दाखोवप कितें ना दाखोवप हें आमच्या हातीन आसा. सो जितल्यो पर्सनल थिंग्स आमी दवरिता पळय तितले पर्सनल थिंग्स आमच्यो उरतल्यो. जर तर आमी सगळेच सोशल मिडियाचेर दाखोवपाक लागले, सगळेच जर आमी ब्लॉग्स थ्रू दाखोवपाक लागले तुमकां सगळें खबर आसतलें. तुवें जें कितें चिंतलें पळय तें रॉंग ना, कित्याक आमी दाखयता म्हणटा तुमच्या मायंडान बीन असो क्वेश्चन येता आसतलोच की कांय ना, म्हळ्यार अशें करून आमचें लायफ पर्सनल लायफ म्हणटा तें ना अशें तुमकां दिसता आसतलें. बट कॅमेरा भायर, कॅमेरा फाटल्यान बी आमचें एक लायफ आसा जें तुमकां खबर ना. खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो अशें करून ज्यो तुमकां खबर नासता, ज्यो हांवें तुमकां दाखोवना आसतल्यो, ऑर मे बी असो थोडो टायम घेतला आसतलो ती गोश्ट सांगपाक जावं ती वस्तू जी आसा पळय दाखोवपाक तुमकां हांवें थोडो टायम घेतलो आसतलो. लायक जी प्रेग्नन्सी, अशें ना की हांव तुमच्या वांगडा डेली रुटीन शेअर करतालें, मदीं मदीं व्हिडियोज येयनाशिल्ले बट व्हिडियोज तुमच्या वांगडा शेअर करतालें. खंय ट्रॅव्हलिंग केलें, लग्नाक गेलें हें तें सगळें हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतालें तेन्ना. बट तुमकां खबर नाशिल्लें की हांव प्रेग्नंट आसा म्हणून. जेन्ना म्हाका आय थिंक 4th मंथ जालो, म्हळ्यार 4थो म्हयनो एंडाक ऑर 5वो म्हयनो स्टार्टिंगाक अशें कितें तरी तुमकां हांवें ना 5व्या म्हयन्याक तुमकां हांवें सांगलें कांकणां बी घालून जातकीर. सो 5 म्हयने म्हळ्यार तुमकां खबर नाशिल्लें की हांव प्रेग्नंट आसा म्हणून. ओके, सो तेन्ना तें म्हाजी पर्सनल गोश्ट आशिल्ली, म्हाजी पर्सनल स्टोरी आशिल्ली जी तुमच्या मेरेन हांवें पावोनाशिल्ली. 5व्या म्हयन्यान हांवें तुमकां सांगलें. ओके, तेज्या नंतर सेकंड एग्जाम्पल म्हटल्यार बायेचो फेस. हांवें बायेक 6 म्हयने जेन्ना जाले पळय न्हू, 6वो म्हयनो, तेन्ना तुमकां हांवें दाखयलें बायेचो फेस जो आसा पळय. तेदो म्हळ्यार तुमी बायेक पळोवंक नाशिल्ले. आतां कोण अशें करून मेळटा जी कोण आमकां पर्सनली वळखता पळय न्हू तांकां खबर आशिल्लें, तेणी बायेक पळयलो बाय कशें दिसता कितें कशें तें. बाकीचे जे सोशल मिडियाचेर तर हांवें दाखोवंक नाशिल्लें 6 म्हयने म्हटल्यार. तशेंच आनी थोड्योशो गोश्टी बी आसतल्यो ज्यो थोडो टायम हांवें घेतला तुमच्या मेरेन पावोवपाक, ऑर थोड्यो गोश्टी अश्यो आसतल्यो ज्यो तुमकां आयज मेरेन खबर ना, जावं खबर आसा बट तुमी म्हाज्या तोंडांतल्यान केन्नाच आयकुना. पर्सनल गोश्टी, पर्सनल लायफ तेन्नाच उरता जेन्ना म्हणल्यार ते हांव प्रिजर्व करून दवरिता, जेन्ना म्हणल्यार हांव ते हेका लिमीट सेट करना की हांव इतलेंच म्हणल्यार शेअर करतलें, हें म्हाजे पर्सनल गोश्टी हांव हांगासर दाखोवचें ना जावं हांगासर सांगचें ना. जेन्ना हांव लिमीट सेट करतलें, जितलें हांव लिमीट सेट करतलें पळय तितलें म्हणल्यार तें पर्सनल उरतलें. आनीक आतां तुज्या क्वेश्चनाचे आन्सर जर हय आनी ना हे दोन हितून दिवपाक गेलें न्ही जाल्यार हय, पर्सनल लायफ हें आसा, सगळें सोशल मिडियाचेर दिसना. ओके, इन शॉर्ट जर सांगपाक गेलें जाल्यार जर तर तुमकां अशें दिसता न्ही की ना आमकां सगळेंच खबर आसा म्हणून, जाल्यार ना, तुमकां थोड्यो गोश्टी खबर ना. आमचे लायफांतले स्ट्रगल, आमी कशी लायफान स्ट्रगल करता, कशें लायफ मॅनेज करता,
कशें घरान सगळें हांव हँडल करता, डे टू डे म्हाजो स्ट्रगल, बायेच्या वांगडा घरांतलीं कामां, म्हाजें यूट्यूब, म्हाजे थोड्योश्यो हॉबीज आसा, म्हाका कांय म्हाज्या आवडी आसा ज्यो हांव प्रिजर्व करून दवरपाच्यो ट्राय करता. आतां तुमकां दाखयता, हे पळयात हांगासर तुमकां दिसता आसतलें, दिसता ओके. हे ते सोफाच्या कॉर्नरान जे तुमकां दिसता पळय ना, ते जस्ट म्हाजें आयज एक पार्सल रिसीव जालां. सो तितून हांवें न्ही वुलन हें करपाक, म्हळ्यार म्हाजें एक म्हाका आवडटा अशें करून वुलन आयटम्स क्रिएट करपाक. हांव लग्नाच्या पयलीं बीन करतालें, तोरण म्हणा, टेबल क्लॉथ्स एंड ऑल ते सगळें हांव करतालें. सो ती हॉबी म्हाजी, म्हळ्यार आवड ती म्हाजी, जी आज म्हळ्यार हांवें प्रिजर्व करून दवरल्या. हांव करता तेजेर काम केन्ना. म्हाका स्टिचींग कळटा, तेच्या भायर थोडे आर्ट एंड क्राफ्ट आसा जे हांव करता, थोडेशे DIY आसा जे हांव करता. हांव हे सगळें मॅनेज करता. आतां तुमी चिंतात, म्हाजे 7 म्हयन्याचें बाय आसा, घरान हांव आनी हो आसा, आमी दोगांय आसा. सो घरांतलीं कामां, बायेचीं कामां, जेवण खाण आसता, यूट्यूबाचे हें आसता, व्हिडिओ डेली फूल डे शूट करप आसता, व्हिडिओ एडिटींग, अपलोडींग, कमेंट्सांक रिप्लाय, हें सगळें हँडल करून बीन हांव हेका टायम काडटा. सो तुमी चिंतात कितलो स्ट्रगल आसतलो. खूब कितें गोश्टी ज्यो आसा पळय ते एडजस्ट करपाक पडटा. बाय बीन आतां व्हड जालां, आतां ते दिमकुऱ्यांनी वयता, तुमी पळयलां ते हांगच्यान थंय, थंगच्यान थंय. आमी मातशें म्हळ्यार मेन डोर ओपन दिसले भायर सामके गॅलरींतल्यान भायर वयता ते, आतां सामके गेटींतल्यान तकली बी घालता. ओके, ते थंय वता. किचनान गेले आमी, आमच्या फटाफट किचनान वयतले, थंय आदोळी आसा तेका हात लायतले, मागीर ते काने बिने आसा ते काडटा, पांय पुसणे घेवन बसता, ते करता. बाथरुमाचें दार ओपन दिसल्यार डायरेक्ट बाथरुमान वता. अश्यो गोश्टी करता. तुमी चिंतात कितले पेशन्स जाय आसतले, इतले पेशन्स, इतलें काम, तितून ही गरमी, इतलें सगळें हँडल करता. सो हो सगळो स्ट्रगल जो आसा पळय तो तुमकां दिसना. आतां हें तुमकां हांव आतां म्हळ्यार जें करंट सिच्युएशन आसा पळय तें सांगता, जें तुमकां दिसना कसो हँडल करता, कसो स्ट्रगल करतात तो. ओके, सो म्हाजेच न्ही ही गोश्ट जी आसा पळय ती आय थिंक खुबशे अशे युट्यूबर्स जे आसतली जे डेली व्लॉगिंग शेअर करतात, जे तुमकां दिसता की हां तेच्या लायफांतलें म्हाका सगळें खबर आसा म्हणून. सो ना, तुमकां काय म्हळ्यार कांय खबर ना अशें न्ही, थोड्यो गोश्टी आसा ज्यो खबर ना. आनी जितल्यो गोश्टी खबर आसा पळय न्हू तितले म्हणल्यार ओके, तुमी तितलेच गोश्टी घेवन रावा. आनीक प्रत्येकाची पर्सनल लायफ आसता, पर्सनल गोश्टी आसा, आनी तितून न्ही अशें करून म्हाजें तुमकां सजेशन, म्हाकाच अशें म्हणना, बाकीचे सुद्दां युट्यूबर्स आसा न्ही, अशें करून न्ही तकली घुसयनाकात. थोड्याशा गोश्टी ज्यो आसा पळय न्हू तितून तकली घुसयनाकात. ओके, कित्याक लागून म्हणटा, जितलें आमकां सांगपाक जाय, जितलें आमकां दाखोवपाक जाय तितलें आमी सांगता, तितलें आमी दाखयतात. ओके, तेच्या भायर थोड्योश्यो गोश्टी ज्यो आमकां शेअर करपाच्यो ना, जेच्या बद्दल आमकां उलोवपाचें ना. सो ते न्हू तुमी परत 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 रेटेड मोड न्ही विचारनाकात. हें अशें कितें, तें तशें कितें, हो कोण, तो कोण, हो कित्याक दिसना व्हिडिओन, तो कित्याक व्हिडिओन दिसना, हो तुजो कोण, तो तुजो कोण. सगळे क्वेश्चन जे आसा पळय न्हू, जेन्ना आमकां दिसतलें सांगपाक तेन्ना आमी सांगता. आनी जर तर तुमकां एखादी खंयची गोश्ट खबर आसा, आतां म्हाजें पर्सनल लायफाची जर एखादी खंयची जर गोश्ट तुमकां खबर आसा आनी त्या गोश्टी बद्दल, त्या टॉपिकाचेर जर हांव सोशल मिडियाचेर केन्ना उलयना न्ही, प्लीज तुमी बीन तें जें कितें तुमकां खबर आसा पळय न्हू तें येवन कमेंट बॉक्सान न्ही बेश्टेच खबर आसा म्हणून टायप करपाक कळटा म्हणून ते थंय तुमी कमेंट करनाकात. कित्याक एकलो अशें म्हाज्या वांगडा जालां, एकलो कोण तरी एक कितें पर्सनल लायफाचें क्वेश्चन करता, ओके, कमेंट करता, तो कमेंट हांवें पळोवचे पयलींच ताका दुसरो मनीस आसा मागीर तो रिप्लाय करता, ना तें अशें म्हणून अशें. तुमकां कशें कळ्ळें की तें तशेंच म्हणून? तें तुमचें एजम्पशन, जें कितें तुमी उलयता, जावं तुमी जें कितें तुमी रिप्लाय करता पळय तें कमेंटार, तें तुमचें एजम्पशन. तें म्हाजी सायड न्ही, ती म्हाजी बाजू न्ही. ओके, आनी जर तर ती खबर जी तुमकां खबर आसा ती जर हांवें सांगूं ना न्ही तुमकां, जाल्यार ती तुमकां वन सायडेड खबर आसा. ओके, जेन्ना पळय एक खंयची गोश्ट वन सायडेड खबर आसता पळय न्हू, ती तुमी वन सायडेड आयकून वन सायडेडच रावप. जे मनशान तुमकां सांगला पळय तेणें आपली बाजू सांगल्या, हांवें म्हाजी बाजू सांगूं ना. तुमी बोथ सायड्स जेन्ना दोनी बाजू आयकना पळय न्हू ते मेरेन तुमी कन्क्लुजन काडनाकात. ओके, जशें म्हळ्यार जे मनशान तुमकां सांगला पळय आपल्याक कशें कम्फर्टेबल दिसता, तेजो ओपिनियन कितें, तेजो पॉयंट ऑफ व्यू कितें, हें सगळें कन्सिडर करून त्या मनशान तुमकां ती गोश्ट सांगल्या. जेन्ना म्हळ्यार तुमी म्हाजी बाजू आयकना, जेन्ना म्हणल्यार तुमी म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू पळोवन घेयना न्हू, ते मेरेन तुमी म्हाज्या कमेंट बॉक्सान तर येवन तो रिप्लाय करपाची गरज ना. कित्याक लागून सांगता तेवूय बी सांगता. एकदां
एकदा म्हळ्यार एक म्हाज्या व्हिडिओचेर एकल्यान कमेंट केल्लें की तूं बायेचो फेस कित्याक दाखयना. म्हळ्यार जेन्ना हांवें बायेचो फेस रिवील केलो पळय ताजे 1-2-3 व्हिडिओ पयलीं अशें करून की आतां 6 म्हयने जाले तूं आतां बायक दाखय, तेन्ना 6 म्हयने चालू आशिल्ले बायक, कित्याक दाखयना अशें म्हणून. तेन्ना कोण तरी केन्ना त्या मनशाच्या हांवें म्हळ्यार तेणें म्हाका केन्ना रिप्लाय बसून करूं नाशिल्लो. तो मनीस येवन ताका रिप्लाय करता की ना अशी अशी गोश्ट आसा, हे गोश्टी लागून तें दाखयना. हांवें तुमकां क्लियर कट सांगलें की हांव 6 म्हयने जेन्ना म्हळ्यार बायक जायना तेन्ना म्हळ्यार फेस दाखोवची ना. ओके, सो ते तुजो एजम्पशन तो तूं म्हाज्या बिहाफाचेर रिप्लाय करूं नाका ताका. तेणें म्हाका क्वेश्चन केला, हांव सांगतलें ताका कितें सांगपाचें ना सांगपाचें तें तुजें एजम्पशन जें पळय तुवें तेन्ना रिप्लाय केल्लो पळय न्हू. त्याच मनशाक न्ही हांव सगळ्याक सांगता, जी पळय तुमकां गोश्ट खबर आसा हांवें सांगूं ना पळय न्हू ती 1 सायडेड आसा. ती आयकून तुमी म्हाका जज करनाका ऑर म्हाज्या बाजून तुमी ती गोश्ट उलयनाका, कोणाकूच कांय सांगनाकात, कळ्ळें. म्हाका कशें सांगपाक जाय, म्हाका कितें सांगपाक जाय आनी म्हाका केन्ना सांगपाक जाय पळय तेन्ना हांव ती गोश्ट तशी करून सांगतलें. ताका लागून कित्याक लागून आतां हें सांगपाक येयलें जाणा म्हाका हो कमेंट येयलो की ना तुमी पर्सनल लायफ तुजें अशें म्हणून पर्सनल लायफ हो वर्ड येयलो म्हणून म्हाका आतां हें सांगपाक अशें दिसलें की हांवें तेन्ना मागीर तो कमेंट जो आसा पळय तो रिमूव केलो, कित्याक ती नॅगेटिविटी ती हांव म्हाज्या हेजेर केन्नाच असो करून तुमकां नॅगेटीव कमेंट दिसचो ना. मोस्टली येयत ना आनी येयलो जाल्यार बी हांव केन्ना दवरिना, कित्याक ती नॅगेटिविटी म्हाका म्हाज्या चॅनलाचेर तर दवरुपाची ना ताका लागून. सो आतां तेणें पर्सनल लायफ म्हणलो म्हणून हांव तुमकां सांगता. आनी सेकंड म्हटल्यार न्ही फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब क्वेश्चन येतालो, म्हळ्यार दुसरो आनीक क्वेश्चन येतालो की तुजो घोव घरा कडेन दिसता, कामाक वचना, कितें काम करता तुजो घोव काय म्हणून. एकूच मनशांनी खूब जाणांनी म्हाका अशें विचारलें की कितें काम करता, घरा आसता, म्हळ्यार असो दिसता न्ही व्हिडिओन असो म्हाजो घोव न्ही 9 to 5 जॉब करना, ताजो बिझनस आसा, सो ताका लागून तुमकां तो घरा कडेन दिसता. आनी सेकंड दिसपाचें कारण म्हटल्यार न्ही जेन्ना केन्ना पळय तो घरा कडेन आसता पळय न्हू तेन्नाच हांव मोस्टली व्हिडियोज जे आसा पळय ते शूट करता. कित्याक लागून की म्हाज्यान न्ही घर आनी यूट्यूब तिनूय गोश्टी ज्यो आसा पळय ते एट अ टायम म्हाज्यान सद्याक तरी जायना. हांव इतलें परफेक्ट जालें ना अजून, कित्याक घरान आनी कोण आसना न्ही, तो ना जाल्यार बायेच्या फाटल्यानच म्हाका रावचें पडटा. बायेक हँडल करता करता थोडीशीं घरांतलीं कामां जी आसा पळय ती करपाक पडटा. सो ताका लागून हांव न्ही तो जेन्ना आसता पळय तेन्ना बायेक तेजे कडेन हँडओवर करून घरांतलीं कामां आनी यूट्यूब जें आसा पळय तें करता. 2 हात आसा, मॅक्झिमम 2च कामां जीं आसा पळय ती हांव एट अ टायम करूं शकता. तिसरें काम म्हाजे कडेन जायना, म्हळ्यार म्हाका डिफिकल्ट वता. आनी बाय आतां मातशें व्हड बी जाला न्ही, ते हेवटेन तेवटेन आसता, भोंवता करता खंय, म्हळ्यार आतां तें उठपाचो ट्राय करता, कित्याकूय धरता अशें करून टिपय जावं कितें दिसलें ताका धरता आनी उबें रावपाचें ट्राय करता. वस्त जड आसा घट आसा जाल्यार ओके ते ट्रायपॉडाक बी धरून उबें रावपाचें ट्राय करता. तो ट्रायपॉड पडटा मागीर रिंग लायट जी आसा पळय न्हू ती. सो ताका लागून अशें करून ताका न्ही खंय पातया ना. सो ताका लागून म्हाका तेजेरूच नजर दवरची पडटा. आनी तो ना जाल्यार हांव मागीर व्हिडिओ बीन जे आसा पळय ते शूट करपाक वचना. आनी आनीक म्हाज्या बॅक व्हिडिओन बी हांवें सांगलें की हांव ते म्हणल्यार कशें खबर आसा आतां आमी 2 जाण आसा म्हणटकीर दोगांकी सगळें जें आसा पळय तें हँडल करपाक जाय. घरांतलीं कामां, तेजो बिझनस, म्हाजो यूट्यूब आनी बाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो सगळ्यो हँडल करपाक जाय. ताका लागून आमी न्ही कशें केलां सगळें अशें करून प्लॅन करून दवरलां. म्हणल्यार कितें इफ पॉसिबल जाता जाल्यार तो ट्राय करता की मॉर्निंग जें आसा पळय न्हू तें घरा कडल्यान काम करपाचें, फोनार म्हणात किंवा अशें करून हँडल करपाचें घरा कडेन रावन सगळें अशें करून तो हँडल करपाचें करता. आनी सांजचें कितें आसता सकाळ फुडें घरांतलीं सगळीं कामां जालीं, जेवलीं खालें म्हणटकीर मातशें फ्री आसता, चड अशें लोड आसना, बायक पळोवपाचें आनी यूट्यूब हेंच काम आसता म्हाजें. सो मागीर कितें करता तो दनपारां जेवन बी जो आसा पळय तो सेकंड हाफाक वता. आनी तुमी म्हाजे बॅक व्हिडियोज जर पळयल्या न्ही जाल्यार तुमकां खबर आसतलें की हांव मोस्टली सेकंड हाफाक जें आसा पळय तुमकां म्हाज्या अशें कडेन चड कांय दिसपाक ना. तो घरा कडेन आसा जाल्यारूच कितें हांव मातशें शूट करपाक वता, ना जाल्यार ना डायरेक्टली तो जेन्ना 7:00, 6:00, 8:00 असो करून येता पळय तेन्ना हांव शूट करता. ओके, ताच्या मदल्या टायमार हांव शूट करना पळय तेन्ना तुमी अशें म्हणपाक शकता की तो घरा कडेन ना ताका लागून हांवें शूट करूं ना. अशें करून जी आसा पळय ती आमी मातशें न्ही कामां जी आसा पळय ती मातशें डिवायड करून घेतल्या, कामां मातशें हँडल करता. आनी त्या टायमार कितें आसा जेवल्या बी म्हणटकीर बाय 3:00, 3:30 अशें करून न्हिदता. त्या बद्द अशें 5:00, 4:30, 5:00 बी उठता. सो तितलो टायम जो आसा पळय तो मेळटा म्हाका, मातसो फ्री टायम आसा. सो हांव तेन्ना मागीर कपड्यांची घडी करतली, कितें मातशें बारीक सारीक क्लिनींग बी आसा पळय तें तेन्ना करून काडटा. सो जेन्ना बाय न्हिदता पळय तेन्ना सो तेन्ना हो घरान आसलो ना आसलो म्हाका तितलो असो म्हळ्यार हार्ड टायम वचना. सो ताका लागून
हो जेन्ना घरान आसता पळय तेन्नाच हांव मोस्टली शूट करता आनी तुमकां न्ही तो मागीर व्हिडियोन दिसता आनी मागीर अशें दिसता की हांव घरा कडेनच आसता कित्याक तो व्हिडियोन दिसता अशें म्हण. तशें ना, जेन्ना तो घरान आसता पळय तेन्नाच हांव शूट करता, कित्याक की म्हाका बायक लागून इजी वता आनी तो ना पळय तेन्ना हांव मोस्टली शूट करपाक बी जें आसा पळय तें वचना. ओके, सो होप करता की तुमकां तुमच्या क्वेशनाचें आन्सर मेळ्ळें आसतलें की घरा कडेन तो कित्याक आसता आनी कसो व्हिडियोन दिसता आनी तो कितें काम करता. तेजो बिझनस आसा, सो बिझनस म्हणटकीर जाता होपफुली थोडेशे कामां जी आसा पळय ती फोनार हँडल. आनी इफ सपोज तो जर सकाळचो वचपाचो आसा किंवा तो फूल डे जर आसपाना न्ही त्या दिसा हांव शूट करना आनी मोस्टली त्या दिसा हांव व्हिडियो बी अपलोड करना. ओके, सो म्हाका डिफिकल्ट वता आनी ते सगळे न्ही हांव सगळे कामाक एट अ टायम वँग मारून सगळीच कामां बिगडून घालच्या परस एक दोन कामां कुशीन धरून थोडीशी कामां जी आसा पळय न्हू ती करपाचें हांव ट्राय करता. तशेंच सगळें बायकूय हँडल कर, घरांतली कामां कर, युट्यूबूय कर, एडिटींग कर, अपलोड कर, शूट कर, हांव सगळे कामां मागीर ती मॅस जावन वता म्हाजे कडेन तरी तिसरो मनीस ना जाल्ल्या कारणान. सो ताका लागून हांव तशें करून हँडल करपाचें ट्राय करता. ओके, सो हांव कितले दीस जाल्यार सांगतलें म्हणून आशिल्लें तुमकां की म्हळ्यार रिपिटेडली हो क्वेशन येतालो की घरा दिसता अशें म्हणून. आनीक आतां जस्ट हो क्वेशन येयलो म्हणून म्हटलें चल रिप्लाय करया अशें म्हणून तुमकां. ओके, होप करता तुमकां हे क्वेशनाचें आन्सर मेळ्ळें आसतलें आनी होप करता की जें कितें हांवें सांगलां पळय तें तुमी इन अ पॉझिटीव वे घेतलां आसतलें, कित्याक की हांवें इन अ पॉझिटीव वे तुमकां सांगलां. आतां हांवें सांगून बसून तुमी नेगेटीव वे घेता, इट्स युअर चॉयस. ओके, सो बाय उठले भायर हांगा भितर बाय न्हिदलेले उठले आवाज येता. ओके, सो 5 जावपाक येयली. चलात तर हेजेच वांगडा आयचो व्हिडिओ हांगासरच सायन करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरे म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.